नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अनुदानीत शाळांनी फीच्या नांवान घेवचे न्हय पयशे। कागाळी आयल्यो जाल्यार करतले खर कारवाय, मुखेलमंत्र्यान शिटकायले। पोटमोळ कुडचड्यार इमारतीच्या दुसऱ्या माळयेवयल्यान पडून दादल्याक मरण। गॅलरींतल्या झाडांक उदक घालतना पांय निसरून पडिलो सकयल। मिरामार दर्यावेळेर वीज पडून केरळच्या एका पर्यटकाक आयले मरण। नशिबान वाटावली बायल आनी भुरगीं। खर उपासाक लागून फोंड्या बिहारच्या चलयेक आयले मरण। उपास करपाचे कारण समजूंक ना, फुडलो तपास चालू आसा। कुंकळे देवसा आनी थिये चोरांनी फोडली घरां। दोनूय घरांनी मेळून सुमार 6.5 लाखांची चोरी। पुलिशेंत कागाळ, तपास चालू। पुलीस म्हणून आयले आनी मंगळसूत्र फारोवन गेले। मयड्या म्हापशेच्या बायलेक 1.5 लाखांची घातली तोपी। पुलिशेंत कागाळ, तपास चालू। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अनुदानीत शाळांनी फीच्या नांवान पयशे घेवचे न्हय, मुखेलमंत्र्यान शिटकायले। आमचे कडेन कागाळी आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले, अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें। सरकारी शाळांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, देखून पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालचे, अशें आव्हानूय मुखेलमंत्र्यान केलें। अनुदानीत शाळांक सरकारा कडल्यान पयशे मेळटात, तेन्ना तांणी फीच्या नांवान विद्यार्थ्यां कडल्यान पयशे घेवचे न्हू। हे विशीं कागाळ आयल्यार खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। ते भायर सरकारी शाळांनी जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, ताकाच लागून निकाल बरो आयला। पालकांनी आपल्या भुरग्यांक खाजगी शाळे बदला सरकारी शाळांनी घालचे, अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। हे सगळें सांगता आसतना अजुनूय आमची एडेड स्कुलां जी आसा पळय न्ही, गव्हर्मेंटाची फूल एड घेतात, पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यां कडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाल्या वेगवेगळी। कारण आमी आमच्या हायस्कुलांत जशें युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, ताका गरज आसा ताका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत, टॅक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता। ओके, हे सगळें दिता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी फूल ग्रँटीन एड ही सगळ्या हायस्कुलांक दिता, बट थोड्या हायस्कुलांनी जो फीसच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो। पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचें। गव्हर्मेंट हायस्कुलांत खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना। एडेड स्कुलांक कसलेच पयशे घेवपाची गरज ना। आमी सगळे तेंचे टिचर सॅलरी आमी पेमेंट करता, तेंच्या आमी रेंट आमी दिता, बिल्डींग रेंट आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता। इस्कॉलाच्यो पेंट मारपाक सुद्दां पयशे आमीच दिता। थोडे जाण पेंट मारूंक बी पयशे लोकां कडेन मागता म्हणून सांगता। बालरथ जो आहा पळय न्ही, त्या बालरथाचे आमी आतां पयशे वाडोवन वयले म्हणून 4.25 लाख रुपया केला, रायट? 5 लाखाच्या वयर केला। ते बस जी मेंटेन करिना पळय न्ही, तें तेंचें काम आसा। तांच्यांनी ती बस मेंटेन करप, म्हणजे क्लिनर पयशे वेगळे, ड्रायव्हर पयशे वेगळे, डिझेलाचे पयशे वेगळे आनी मेंटेनन्साचे पयशे वेगळे। त्या ती तिची फिटनेस घेवप हे त्या एडेड स्कुलाच्या हेजेर डिपेंड। आनी अंदू जर फिटनेस घेतले जर तेंच्यांनी चलयल्यो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले। म्हणजे 5 लाख रुपया तांकां आमी डायरेक्टली बसी खातीर दिता। तितून ड्रायव्हर सॅलरी, क्लिनर सॅलरी सगळें आयलें। बरेच जाण म्हणजे हितूर मिसगायड जे आहा खरीच आसा, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दी आनी कितें पयशे दी, त्या ती तेंच्यांनी आपल्या लिमिटान बस चलोवची आनी तितक्या पयशांनी ती चलूं शकता। बरेच कडेन आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरांत खूब मोठो बदल जो आसा हो सगळे कडेन हाडला। खूब मोठ्या प्रमाणात मिनिमम टू मिनिमम एखादो दुसरो क्लासरूम आमी स्मार्ट क्लासरूम प्रत्येक हेतून दिल्या, तांकां हॉल अवेलेबल करून दिल्या, लॅब अपग्रेड केल्या, आमी रोबोटिक्स युनिट स्टार्ट केला, कॉम्प्युटर लॅब नवीन दिल्या, लायब्ररीज आनी लॅबॉरेटरीज ह्यो नवीन किंवा रिनोवेट आमी आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत केल्या। चडांत चड पेरंट्सांनी त्या खातीर गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आनी गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी निग्लेक्ट न करता आपल्या भुरग्यांक तांच्यांनी एडमिशन्स जी आसा पळय ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांत दिवची। ह्या वर्सा 78 मदल्या 41 सरकारी शाळांचो निकाल 100% लागलो। ह्या सगळ्या सरकारी शाळांची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केल्या। ह्या शाळांचे मुख्याध्यापक आनी शिक्षकांचो भोवमान करपाचे शिक्षण खात्यान थारायले। विशेष अभिनंदन करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुल्स हांचे
आमी पळयता की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसा, तातूंतल्या 41 हायस्कुलांतल्यान 100% रिजल्ट लावप खरोखरूच अभिनंदनास्पद पात्र आसा. हांव प्राऊड फील करता बीइंग एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर, कारण आतां प्रसादान सांगलें त्या प्रमाणे 13 इश्कॉलांनी उरलेल्या फक्त एक सब्जेक्ट उरला ताका 80 मेळ्ळ्या. म्हणजे कदाचित रिव्हॉल्युशन आसत किंवा बाकीचे, म्हणजे ह्याय 13 इश्कॉलांनी वेळ पडलो जाल्यार आमकां 100% मेळपाचे चान्सीस आसा. आमचे सगळे हेडमास्टर्स आनी सगळे गव्हर्मेंट हायस्कुलांतले टिचर्स ह्या सगळ्यांचे जेंच्यांनी 100% रिजल्ट लायलो ताज्या बद्दल खूब खूब तांचें अभिनंदन करता. परत केन्ना तरी सेपरेट कार्यक्रम दवरून आमी तांचो फेलिसिटेशन जे आसा पळय हेडमास्टर्स आनी टिचर्स हांचे करपाचें आसा की तांच्यांनी एफर्ट्स घेतले, तांच्यांनी कश्ट घेतले. नो डावट भुरग्यांचे एफर्ट्स आनी कश्ट आसाच, कारण तांकां स्वताचें करियर करपाचें, तितून तांच्या पेरंट्सांचोय वांटो आसा. शाळांच्या नोकर भरतेचे पोरणे आर बदलपाक घेतल्यात. आता नव्या आर प्रमाण भरती जातली खंय. 6वेचो अभ्यासक्रम बदलचे ना, 3रीची 3 पुस्तकां बदलल्यात. 9वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रम लागू करचो की ना हाचेर शुक्रारा बसका जातली. इन लॉंग रन गव्हर्मेंट बरेचशे म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर द आमकां जेका गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक ह्या बदलपाच्या विचारांत आसा. कारण इन फ्युचर आमी जेका म्हणटा की आमकां फॉर एग्जाम्पल लॅब टॅक्निशियन जाय आसत जाल्यार पयलीं कोणूय 12वी केल्लो लॅब टॅक्निशियन आसतालो तें जावचें ना. इन फ्युचर इट वील बी फॉर द सायन्स ग्रॅज्युएट आसत किंवा सायन्स सब्जेक्ट पास आउट, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे म्हणजे जुने आर जे आसा गव्हर्मेंट जॉबांतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले हे सगळी कडेन चेंजीस करपाक घेतला. आता 6th स्टँडर्डाचे तांचे कडल्यान फीडबॅक आयला की 6th स्टँडर्डान अजून तांचे कडेन कांय रेडी जाले ना. सो ह्या वर्साक 6th स्टँडर्डाक लास्ट इयरचेच बुक कंटिन्यू जातले. 3rd स्टँडर्डात तांच्यांनी 3 बुक्स चेंज केल्या जे ह्या वर्साक इंट्रोड्यूस जातले, थोडे आसात जाले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोटेमळ कुडचड्यार बेरेस्तारा सकाळी इमारतीच्या दुसऱ्या माळये वयल्यान पडून राजन कोरगांवकर ह्या दादल्याक मरण आयलें. इमारतीच्या गॅलरीत आशिल्ल्या कळमिल्ल्या जाळयेर उबो रावन तो झाडांक उदक घालतना ताचो ताबो गेल्ल्यान इमारती वयल्यान सकयल पडून तो जखमी जालो. मजगतीं उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना तांकां मरण आयलें. सध्या पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तांची कूड दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. पडलो तें आमकां खबर ना. हांव भितर च्या पितालो, तितल्यान ढम्म करून आवाज येयलो. आवाज येवन दार काडून हांव भायर आयलो. थंय जाल्यार उबो हांगा पडला. हांव थंय सकून बोवाळ मारी जायना. ताका उलो करता, तांकां उलो करता, कोणी आसल्यार धांवा रे म्हणून कोण पावलो ना तो त्या वेळार. मागीर तो ताका ते तोंडांतल्यान रगत बी भायर सरपाक लागलो. मातसो हांवें ताका पडचिलो असो करून. आनी जालें. मागीर सगळीं येयली. मागीर ती येयली, बायल येयली, ती मानेर धरलो ताका. आनी हांव मागीर कोण तरी आयले, थंयच्यान हेका फोन केलो. हय. आनी मागीर गाडी येयली. त्या पयलीं आनी कोणी 2 जाण भुरगे येयले, तेणी गाडी हाडली आपली दवरलेली. ते घालपाक इतल्यान हे आयली 108. हय. आनी मागीर ताका व्हेलो. मागीर आतां ताका खंय आयला खंयचे ते पोस्टमॅन गेलो ऑलरेडी. गव्हर्मेंट हितूंतल्यान पोस्टमॅन मडगांव धाडला. मडगांवच्यान तेंगे फॅक्टरी येतली आनी ती कलेक्ट करतली आनी डायरेक्ट ते गांव वयतली. ते हांगा कितले जाण रावताले अशें खबर आसा? बायलांक न्हू, दोगांच जाणांनी कोण ना थंय. आनी भुरगे बी कोण ना? ना. हांव आसा कुडचड्यार पंढरमळा ह्या भागाक आनी आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी पळयता ही बिल्डींग लेवेकॉन रेजिडेन्सी आसा. थंयच्यान एक 2nd फ्लोरा वयल्यान एक 65 वर्साचो राजेंद्र कोरगांवकर नांवाचो दादलो ताका वयल्यान पडोन मृत्यू येयल्ली आसा. आनी तुमी पळोवंक शकतात की जेन्ना हो राजेंद्र कोरगांवकर झाडांक उदक घालता आसतना जी जाळी लायली ती खंय तरी करकरीत आसल्या कारणान ताका ती कळोना आनी तेजेर वजन गेल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट सकयल पडलो. मागीर जे शेजारी आसा ते खंय तरी ताका रगत येता म्हणून खंय तरी तोंडांतल्यान त्या खातीर ताका परतो घातलो. तशेंच ताका हॉस्पिटलांत 108 आपयली. हॉस्पिटलांत व्हरपाचो प्रयत्न केलो. 108 घालून ताका जेन्ना व्हरपाक व्हेलो तेन्ना वाटेर तेजी मृत्यू जाली. आनी आतां तेजी जी कूड आसा ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा थंय पोस्टमॉर्टमा खातीर घेवन गेल्ले आसा. तेजे फाटल्यान थंय हे फ्लॅटान तेजी बायल आनी तो रावतालो. आज सद्या बायलेचो जो आदार आसलो तो खंय तरी गेल्लो आसा. तो शेजाऱ्याचें म्हणणें आसा की सरकारान तेजी बायल आसा ती कितें तरी आदार दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. मिरामार दर्यादेगेर वीज पडून एका केरळच्या पर्यटकाक मरण आयलें. अखिल विजयन अशें ह्या पर्यटकाचें नांव आसा. दर्यावेळे वयल्यान आपल्या कारी कडेन वयताना अखिल विजयन हाचेर वीज पडलेली. हातूंत ताची बायल आनी भुरगीं जखमी जाल्लीं.
उपवासाक लागून मडगांवां दोग भावांक मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच फोंड्यां असोच एक प्रकार घडलो. उपासाक लागून फोंड्यां एका चेडवाक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फाटले कांय दीस हे चेडूं खर उपास करताले खंय, पळयात पुराय बातमी. खर उपास केल्ल्यान फोंड्या एका चेडवाक मरण आयले खंय. मरण आयिल्ले चेडूं मूळ बिहारचे, पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन ते फोंड्या आपल्या काकाकडेन रावताले खंय. हे चेडूं सोमार, मंगळार, ब्रेस्तार आनी शेनवार खर उपास करताले खंय. मंगळाराय ताचो उपास आशिल्लो. मंगळारा राती कडेन काळजान दुखता म्हूण ताका उपचारा खातीर फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार हॉस्पिटलानूच ह्या चेडवान जीव सोडलो. बिहारच्यान ताची घरची आयल्या उपरांतूच ताचो पोस्टमॉर्टम जातलो आनी तेन्नाच मरणाचे नेमके कारण स्पश्ट जातले अशें पुलीस सांगता. हालींच मडगांवांत 2 तरणाट्यांक जे एका फ्लॅटान रावताले उच्च शिक्षीत तरणाट्यांक मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली. तेच्या फाटोफाट सध्या फोंड्या पुलीस स्थानकाच्या वाठारांतूय अशी एक घडणूक घडल्या, जंय खुशी कुमारी रणजीत सिंग ह्या 18 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयिल्लें आसा. ही चली मूळ बिहारची, पूण ती सध्या रावताली रत्नदीप अपार्टमेंट्स फोंड्या हांगा रावताली. हे चली आठवड्यांतले 4 दीस उपास करताले, उदकाचो थेंब घेयनासतना उपास करताले. सो पयर अचकीत ताची प्रकृती खालावल्ल्यान ताका जेन्ना फोंडेच्या उपजिल्ला हॉस्पिटलांत व्हेले, त्या वेळार थंयच्या दोतोरान ताका मरण आयिल्लेचें घोशीत केल्लें आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास फोंडेचे पुलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरीक्षक योगेश गांवकर हे तपास करतात. सो तांचे कडेन जेन्ना भासाभास केली ताणें सांगलें की त्या चलयेचेर दुबाव घेवपा सारके तशें मारहाणेच्यो खुणो म्हणा जावं तशें आनी कांयच मेळोंक ना. तो फक्त निवळ उपासा खातीर ती चली कित्याक उपास करताले हे त्याच्या पेरंट्सा कडेन हेचो फुडलो तपास चालू आसा. पुलीस उपनिरीक्षक योगेश गांवकर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ते निवळ फास्टिंगा खातीर म्हणजे उपास केल्ल्या खातीर उपाशी पोटार 4 दीस उरिल्ल्या खातीर ताका मरण आयिल्लें आसा. सो फोंडेचे पुलीस सध्या ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करता. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायतूच आसा. कुंकळे, देवसां आनी थिये चोरांनी 2 घरां फोडून सुमार 6.5 लाखाचो मुद्देमाल फारोवन व्हेलो. दोनूय घराब्यांनी आपापल्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळ नोंदयल्या. फुडलो तपास चालू आसा. कुंकळे मंजिलवाडो देवसा हांगच्या सुषमा उदय मांद्रेकर हांच्या घरात 2 मेक चोरी जाल्ली. चोरांनी रातचे सुमार 1 ते 3.5 वरां मजगतीं मांद्रेकर हांच्या घरच्या मुखेल दाराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केलो. घरातले आलमारींतल्यान चोरांनी भांगराच्यो हार, मुदयो, कानातली, रिंगां आनी भांगराची सरपळी असो सुमार 1,30,000चो माल चोरी केलो. तशेंच 35,000 रुपया चोरून व्हेले. मांद्रेकर कुटुंबियांनी हे विशीं कुंकळे पुलिसांत रितसर कागाळ नोंद केल्या. कुंकळे पुलिसांनी अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद केला. ते दीस आमी भायर सरलेले, गांवां वचूं म्हणून भायर सरलेले. हांव ट्रेनीन वयता आसतना गेलेले मगे चेडवान तिंचो लॉकर घालून ते धाकले ह्या तिंचो घालून एक चेन आनी एक 2 कानांचो एक मुद्दी तिंचो घायला ते आनी 35,000 आसलेले आनी 3,000 मगे इतो आसलेले. ते मगे भुरगीं नोन आसलेले. हांव मगे न्यू चेडयेन घालून पयलाले बाबा सांगू पडट न्ही हांव आनी करून ते पयलाली. ते सायडीनूच पयलाय आनी इंचो 35 आसलेले. ते मगे भुरग्याक खबर ना मगे इंचो आसला म्हणून. ते 2 चेन आनी त्या कानाचो 2 पारो आनी मुद्दी ते म्हाका खबर ना बाबा. ते हांव आजूय लायला म्हाका ते सगळें खबर ना. ते भुरगीं जालें. आमगे आसता 2 चेन आनी 2 कानातले आनी एक मुद्दी आसलेली आनी 35,000 कॅश आसलेले. आमी ट्यूजडेक एका अशें भायर सरली दिसान टायम जाता म्हणून हारीन गेली. सो मागीर आम ट्रेनीन बसली म्हणटरी दाटे पाल म्हणटरी भावान 3:30 अशें कॉल करून सांगलें की घर सगळे देर बी मोडून सगळे वचपान उडयला, आलमार बी फोडून गेले, सगळे पयशे बी ते आनी भांगार बी वयता म्हणून सांगपाक लागलो भाव. मागीर हांवें भावाक सांगलें की वचून पुलीस केस कर म्हणून बेगीन. सो मागीर तेगे फ्रेंडाक फोन मारून तो फ्रेंडाक घेवन पुलीस केस करपाक लागलो. हय मागीर हांव दुसरे दीस ट्रेन धरून सकाळीं हांव परतून येयलें मागीर केस रजिस्टर करपाक लागून. हय पंचनाम दिवपाक ते भाव सगळे जाणां अंदाज आसतले 1,50,000 60,000 अशें. हय सुषमा मांद्रेकर. तशेंच बुधवारा राती थिये वाठारांतूय चोरांनी एक घर फोडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरात कोण नाशिल्ल्याचे पळोवन
चोरांनी दाराचे कुलूप फोडले आणि आलमारीत आशिल्ल्यो सुमार 5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. आदले दिसा सैरागे गेल्ले कुटुंब सकाळी घरा आयले तेन्ना चोरी जाल्ल्याचे तांच्या लक्षात आयले. हे विशीं तांणी कोलवार पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास आसा सुरू. माझे नाव रहमान चक्करवार. नेमकें म्हटल्यार काल आमी 9 9:30 भायर सरलेले वास्को गेल्ली आणि सकाळी 7:30 म्हणून पावले आमी रिटर्न. आणि येवन पळयता जाल्यार लॅस बीन मोडला तेंच्यांनी मोडून आनी चाय ती मोठी चाय घातलेली आमी. चायेक ते तोडून ना मागीर लॅस तोडले आनी भितून येयले. भितून येवन आलमारान भांगार चांदी बीन दवरलेली ते सगळे काडून येयले. लोक खंयचे मेन जागा लोक आसले पयलीं? हय ते मेन दाराक लॉक आसलेले. हेजे व्हडले लॉक मारलेले आमी. आतां लोकांक कितें करूंक ना तेंच्यांनी. हय डायरेक्ट भितून हे शोकेस दवरलेलो. शोकेस बीन आख्खे ओपन करून दवरलेले. तांकां ते येवंक ना शोकेस. आनी वयर आमी वॉलेट दवरलेले. म्हाजे वॉलेट विसरून गेल्लो. तेतून 1,500 आसलेले. ते 1,500 घेवन गेले आनी भितून ते भांगराचें सामान बीन आसलेलें शोकेसान. हितून CCTVन पयलें आमी 2 जाण दिसता तेतून. 3 3:30 फुटेज पयलें. गाडी ना ती चलोन येताले तेवटेतले. दिसता म्हटल्यार मास्क घातलेलो तेंच्यांनी आनी ब्लॅक कलर शर्ट घातला 2 जाणांनी. ब्लू कलर जीन्स घातला. शूज बीन घालून येताले. म्हाका तोंड बी कितें दिसोंक ना. डावट बीन कोणाचेर ना. मात पयलीं हांवें जाला म्हणटा हांगासर. अशें म्हटल्यार हय कितें तरी मोडला घेवन गेला. कपडे बीन घेवन गेला. आमचे ते भांगर आसलेले तांकां ते भांगर घेवन गेला. कपडे बीन व्हरोंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. म्हापशा मयडा पुलिसांच्या बेसात आयिल्ल्या 2 जाणांनी एका बायलेक तोपी घातली. ह्या 2 जाणांनी आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून एका बायलेचें मंगळसूत्र फारोवन व्हेलें. ह्या विशीं म्हापशे पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. फुडलो तपास चालू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शेनवारा म्हापशा मयड्याच्या एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरांनी फारावन व्हेलें. विनंती परब ही बायल दुकानार सामान हाडपा खातीर वताली तेन्ना 2 अनवळखी मनीस पुलिसांचो भेस करून आयले. आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें तांणी तिका सांगलें. येदे व्हडलें मंगळसूत्र घालून भोवूं नाका, तें आमच्या कडेन दी, आमी तें सुरक्षीत दवरतात म्हूण तांणी तिका सांगलें. तिका तें पटलें आनी तिणें आपलें मंगळसूत्र काडून तांकां दिलें. तांणी ते बोल्सांत घातले आनी तिका पेपरान गुंडाळून रिटर्न दिले ते फातर. पेपरांत गुंडाळून आपल्याक कितें दिलें हाची खात्री करून घेनासतना ती वाटेक लागली. उपरांत तिच्या लक्षात आयलें की तांणी जें दिलां तें खूपच जड आसा. तिणें उक्तें करून पळयलें जाल्यार भितर फातर. आपली फटवणूक जाल्ल्याचें कळ्ळे उपरांत तिणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी दुकानार वयतालीं हांगासर. तेन्ना इतल्यान ते गाडी थंय ते कोपे लागून जुमी लागताले. थंयसून म्हाका दिसता ते गेले आनी म्हाका येयले. म्हाका म्हळ्यार पुलीस आमी भिवू नाका कार्ड दाखयलें पुलिसाचें. म्हाका बारीक अक्षर तितली कळना न्ही. हांव रावलें तेन्ना उय रावलें हांव बी. तेन्ना ताणें कितें केलें, भिवू नाका माय ते अशें भोवूं नाका माय घालून तुवें मंगळसूत्र घालून भोंवनाका अशें म्हणून. हय चड हांव भोंवनासलें घालून. ती दिसा म्हाका याद नासली. मागीर तिणी काडून दी आपल्या कडेन म्हणलें. हांवें दिलें काडून दिलें आनी तेणें कागदाक गुटलयलें आनी मातशें रावन घे म्हळें कागद ते आनी बॅगान घाल तुज्या आनी 2 दीस भायर सरूं नाका म्हळें. आनी तट्टून गेलें ते. इतल्यान म्हाका बेश्टें हय दुबाव कळलो जड लागलें न्ही तें. उक्तें करून पळय फातर तितून आनी माती आसली बेश्टी आसली माती. तें म्हाका कांयच कळना कितें करपाचें. तिणी कितें केलें कोण म्हाका तें. खंयच्या दिसा घडलें? शेनवारचा 12 साडे 12 जातली. मागीर हांव तुमच्या घरा येयलें. मागीर शेजाऱ्याक सांगलें तेची खबर जाता. ते म्हळ्यार कंप्लेन दिवया रोखडीच. तेणें तुमची कंप्लेन दिली. मागीर ती पुलीस येयली. मागीर पुलिसांनी पयलें हूंय काम दाखयलें. हूंय काम थंय दाखयलें. पेपर दाखयले पेपराक. मागीर ती थंय केसी कॅमोरीची कोणागेर ती एकटी बायल ती आमगेर आहा मागीर केसी कॅमोरी आनी देगेक आहा न्ही तिंगेरी गेले ती. ते दोगां कमेर काडला आनी मागीर म्हाका मागीर गृह घर आहा म्हणलें. तेका म्हापशें व्हरया मागीर मागीर नाका तेका आनी म्हाकाच घेवन मागीर गेली म्हापशें. तुका घेवन मागीर पुलीस म्हापसा गेले? हय पुलीस म्हापशें गेली. ती तुमी दोगांच रावता हांगा? हय पिंग घातली ती आनी तो
आनी बाकीचे पुलीस ते हांगा रावली हें करपाक ते आनी मागीर ते येयले आनी म्हाका हांव आनी तूं वळखत दे काका म्हटलें हय वळखता म्हणलें वळखता म्हणलें हांव मागीर तेणी दाखयले खूब फोटो म्हाका हेजेर तितून एकटोय म्हाका दिसून ना ना का एक 12 काडला एक बरें पयलें तू गांवकूच नाही तितून रावली तितून. नमस्कार, आम्ही आसा पिरोजन वाडो मोयड्या हांगासर आणि 4 तारखेक मेयाच्या जी विनंती परब आसा ही आपल्या मोयड्या वाठारांतल्यान एका शॉपार वता आसतना काही चोरट्यांनी तिच्या गळ्यातल्या मंगळसूत्र चोरल्याचो प्रकार सध्या समोर येयल्लो आसा. ही कागाळ जेन्ना विनंती परबान लागच्या म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केली तेन्ना म्हापसाची जी पुलीस आसा तेचेर ह्या सगळ्याचेर शोधाशोध करीत आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की 4 तारखेक मेयाच्या त्या दिसा कितें घडलें ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 70 सयत दिवचले मया सांकळे पेडण्या धरून गोंयच्या हेर वाठारांत नेटाचो पावस पडलो. वाळपय वादळी वाऱ्या सयत पावसान हाजिरी लायली. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोक काचाबूल झाले. मान्सून आगमनाबद्दल आपण एक प्रेस रिलीज आपण इश्यू केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण सांगतोय की 31 मेपर्यंत म्हणजे 31 मेच्या आसपास मान्सूनचं केरळमध्ये आगमन होण्याची आपण फोरकास्ट दिलेला आहे. आणि त्याच दरम्यानमध्ये आपल्या गोवा रिजनवरती पुढच्या म्हणजे आजपासून म्हणजे आजच्या या दिवसापासून पुढचे 7 दिवस पावसाची सुद्धा एक काही भागावरती पावसाची आपण चिन्हे देतो. आणि पुढचे 3 दिवस आपण थंडरस्टॉर्म अँड लाईटनिंग याची वॉर्निंगसुद्धा देतो आहे. सोबत मच्छीमारांसाठी सुद्धा आपण पुढचे 5 दिवस समुद्रामध्ये न जाण्याची विनंती करतोय. 40 ते 50 ते 60 किलोमीटर वेगानं वारे तिथं वाहते आहेत. आणि या संदर्भात सुद्धा मच्छीमारांना आपल्याकडनं 5 दिवसासाठी समुद्रामध्ये न जाण्याची एक सूचना दिलेली आहे. पर्यटकांसाठी एकच आहे की आपण जे पुढचे 3 दिवस थंडरस्टॉर्म लाईटनिंग देतो आहे. सो या दरम्यान जे पर्यटक बाहेर आहेत किंवा डायरेक्ट एक्सपोज टू लाईटनिंग वगैरे आहेत, मोकळ्या भागावरती आहेत. सोबत एक म्हणजे जसं एक आहे की समजा आपली बॉडी ओली असेल किंवा समुद्रातनं जे बाहेर लोक असतात आपण झाडाखाली थांबलो किंवा हे मेन अट्रॅक्शन असतं लाईटनिंगला किंवा जास्त लाईटनिंग स्ट्राईक होण्याची जास्त चिन्ह असतात या दरम्यान. सो आपल्या सर्व पर्यटकांनी किंवा जे पर्यटक मॅनेजमेंट करणारे जे ऑथॉरिटीज आहेत त्या सर्वांनी याची थोडीशी काळजी घेतली पाहिजे किंवा आपल्या आसपास जर लाईटनिंग वगैरे होत असेल तर सुरक्षित भागावरती थांबलं पाहिजे. आणि सगळ्यात याच्यामध्ये स्वतःची सुरक्षता आणि आपल्या परिवाराची सुरक्षता याच्यावरती जास्त भर दिसला पाहिजे. आणि जर आपल्यास कुठल्याही पर्यटकांना किंवा आपल्या जे त्यांचं मॅनेजमेंट करणारे आपले जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लोक आहेत ते त्या उपस्थित आहेत त्यांनी जर लाईटनिंग आपल्या भागावरती दिसतंय किंवा क्लाउड अप्रोचिंग आहेत आणि जास्त लखलखाट विजांचं वगैरे दिसत असेल तेव्हा सुरक्षित स्थानावरती थोडंसं लोकांना जर नेलं तर त्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून आणि एकंदर जे काही आपण जे अपरिचित घटनांपासून वाचण्यासाठी आपण याच्यावर योग्य दक्षता आणि खबरदारी घ्यायला हवी. शिवोले एका जाणटे बायलेचे तिच्याच पुतण्यान घर मोडून उडयल्ल्यान ती बेघर जाल्ली. पूण ह्या प्रकाराची कोणेच दखल घेतली ना. मामलेदारान येवन पळोवणी केल्ली खरी पूण कारवायेचो मात पत्तो ना. बेरेस्तारा पुलिशेन जाणटे बायलेच्या जावयाक आनी तिच्या पुतण्याक पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले खरे मात पुतणो खंयच दिश्टी पडलो ना. जाणटे बायलेचे जावय डॉक्युमेंट घेवन पुलिशेंत गेल्ले. पुलिशेच्या कोतान तांचे डॉक्युमेंट खंय सामके ना देखून तांकां परतून डॉक्युमेंट हाडून दाखोवपाक सांगले. मात पुतण्याचो खंय पत्तोच ना. पुलिसूय तांचे विशीं कांयच सांगिनात. कारवायेची कसली चिन्नात दिसनात. ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकाराचेर जाणटे बायलेच्या जावयांनी चिंता उक्तायल्या. तशेंच दुबाविता आड कारवायेची मागणी केल्या. आम्ही पीआयक मेळ्ळें आनी पीआयक सांगल्याचो आमी डॉक्युमेंट्स दाखयले पण डॉक्युमेंट्स पीआय सांगता की डॉक्युमेंट्स मातशे क्लियर दिसची पडना तेन्ना तुमी डॉक्युमेंट दुसरे घेवन या विदीन 1 hour. आनी दुसरे सांगला तेणी आमी CCTV फुटेज आहा ती तेणी सांगला की तो पेनड्रायव्हान घालून हाडून सांगला ते डॉक्युमेंट सगळे प्रोड्यूस करून सांगले. पण आमी कितें म्हणटा तो जन ओपोनंट कोण आहा पळय तेणी केला पळय तो कांय हांगा तो येवकूच ना. तेणी कितें पुलिसान तेणी एक्शन घेवंक जाय न्ही तेजेर तर तेजें कांय तेणी कांय सांगूंक ना.
आमी कितें म्हणटा कितें आहा ती ओल्ड 85 एज कितें आहा ते जस्टीस तेंच्यांनी दिवचें तेणें जे ऑफेन्स तेणी केला एक्चुली घर मोडचें न्हू कोणाचेंय म्हणटा ते घर मोडचें न्हू तो कितें आहा ते पयलीं लिगल तूं कितलोय लिगल्स आसूं पूण तुवें लिगल नोटीस काडपा जाय पण ती नोटीस काडनासतना तेणें मोडला जाल्यार तेचेर एक्शन कित्याक घेना पुलीस हें म्हाजें म्हणणें तेन्नाच कितें आहा ते पुलिसान तेंची एक्शन घेवची आनी आमी आहा ते लिगल आतां तेंचे डॉक्युमेंट्स कितें आमचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी तांकां हाडून प्रोड्यूस करतात एका वरा भितर तांकां प्रोड्यूस करता आमच्या सो आज तुमकां दोनूय पार्टीक पुलिसांनी आपयलेले हां दोनूय पार्टी आपयलेले पण एक पार्टी येवंक ना ऑपोजीट पार्टी येवंक ना तुमी पावले हय आमी पावले विल्यान तिका जाय नासल्यार तिका 85 एजात तिका आमी हांगासर घेवन येयले पण तिका चलोंक जायना पांय सुजलाय पियान सुद्दां पयला तेजे ती येयल्या वांगडा ती येयल्या वांगडा आमच्या ओके तिका कितें विचारलें पियान तिका कांय विचारूंक ना तेणी तिका पळोवनूच तिची हालत तिका कळ्ळी पियाक तेणी ताका कांयच क्वेश्चन्स करूंक ना सो आतां तुमी पियाच्या फुड्यान तुमचे डॉक्युमेंट कितें प्रोड्यूस केले आयज हां प्रोड्यूस केला पयला सांगता पण ते क्लियर दिश्टी पडना म्हणून तेणी सांगलें कितें मातशें दुसरे डॉक्युमेंट्स घेवन यो म्हणून सांगता क्लियर आतां सद्या तुमच्या कडेन ते घराचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा घराचे डॉक्युमेंट्स आहा तेचे ते हावस टॅक्स आहा इलेक्ट्रिसिटी बील आहा लायटीचें बील आहा आनी जे 91 तेंचे ते हें भरलेलें आनी हावस टॅक्स तेंचे 71 हावस टॅक्स आहा कांय दिसा पयलीं शिवोलेची जाणटी बायल संगीता साळगांवकाराचें घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयल्लें हे विशीं हंजूण पुलीस आनी मार्ना शिवोली पंचायतीत कागाळूय केल्ली पूण कोणेच दखल घेवंक ना बिरेस्तारा बेगर जाल्ल्या ते जाणटे बायलेच्या जावयांक तशेंच पुतण्यांक हंजूण पुलिशेन चवकशे खातीर आपयल्ले गोमंतक टीव्ही खातीर हंजूणच्यान नेहा असोटीकार वास्कोच्या टीबी गुन्हा वाठारांत आशिल्ल्या भाजयेच्या मार्केटात चक्क 2 चिकनांची दुकानां घातिल्ल्यान गिरायकांनी नाराजी उक्तायली मुरगांव पालिकेचे चिकन मटन सेंटर आसतना लेगीत भाजयेच्या मार्केटात कोणे चिकनाची दुकानां घालपाक दिली काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न भाजयेच्या मार्केटात घातिल्ली चिकनाची दुकानां चिकन मटन सेंटरात स्थलांतरीत करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केली चिकन शॉपाचो म्हणलें जाल्यार हे एक्चुली फिश मार्केटून आनी चिकन मार्केटून हे वेजिटेबल मार्केट हांगा जी आसा न्हू सगळी वेजिटेबलाचे हांगा जी वेंडर्स जे आसा न्हू हेंच्यांनी कितें केलां खबर ना एक्चुली म्युनिसिपालिटी ऑथॉरिटी आसा हेंच्यांनी हेंचे लायसन्स चॅक करपाचें आनी ज्या जाग्याचेर चिकन सेंटर आसा थंयच चिकन सेंटर आसूंक जाय म्हाका अशें दिसता मुरगांव म्युनिसिपालिटी एज अ चेअरपर्सन एज अ CEO हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें ते एक ड्रायव्ह घेताले की सदांच भाजी रस्त्यार आसा कितें आसा ते कितें करता थोडेच दीस करता हे ड्रायव्ह सद्या चालू ना तेंचो आनी म्हाका दिसता की श्रावण जेन्ना म्हयनो येता आमचो गणपतीचो सण येता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता कित्याक हांव भाजी घेता पण हांवें भाजी घेवपाची बंद केल्या कित्याक तेंच्यांनी चिकन सेंटर जे आसा हे शॉप आसा शॉपाच्या फाटल्यान तेंच्यांनी कट करता असो वास मारता की आमकां एकदां बरें दिसना की बाबा कोण तरी बिझनस करता एका बिझनस करून यो म्हणून पूण हे जबरदस्ती करता हेचे फुडें गेले जाल्यार आनी एक चिकन सेंटर आसा म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटीन कितें करपाचें हांगा चिकन सेंटरूच घालपाचें नाल्यार फिश मार्केट घालपाचें अशें म्हाका दिसता की हांगाचो जो लोकल MLA आसा आमचो दाजी सारको जो सदांच बरें काम करता आनी तो बऱ्या फाटल्यानूच आसा आनी हेजेर एक्शन घेतलो हे कांय दुबाव ना आनी हांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा डायनॅमीक आसा तो सदांच काम करपी ताका खबर आसा तेच्या पयलीं लिओ आहलो तेणी सगळें साफ केल्लें परत म्हाका खबर ना कशें परत येयले ते हांकां लायसन कोण इश्यू करता ते पयलीं पळोवंक जाय CEO करता बाकीच्या लायसन्साक खूब लोक कितें कितें विचारता हे कायदो हांकां कायदो लागना कायदो सगळ्यांक लागता सगळ्यांचे पोट चलोवंकूच जाय हांगा गोंयांत कितें आसा सगळें काम करपाक गेला सगळो बिझनस करपाक गेलो पूण अशें चिकन सेंटर भाजी मार्केटान घालपाचें म्हाका बरें दिसना नाल्यार तुमी आनी कोणाक विचारचें बाबा हे लायसन्स कशें येयला ते हांगा अख्खे भाजी मार्केटाचे भाजी हे चिकन घातला ते तुमी भाजी मार्केट जावं आनी कितें पयशे आतां म्हूण कितें करचें ना गव्हर्मेंटान आमी जेन्ना ट्रेड लायसनाक वयता जाल्यार आमकां लोक त्रास करता म्हाका खूब जाण विचारता विकी म्हणटा तांकां चिकन लायसन कशें येयला हांव म्हणटा तांकां ऑफिसरांक विचारा जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान चॅक करपाचें तेंचें चिकन खंय वयता तें फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार वास अक्षरशः जाता की लोकांनी चलपाचें न्हू बेरेस्तारा सांजेर एका कामगारान मांडवी पुलावयल्यान जीव दिवन आत्महत्या करपाचो यत्न केलो पुलावयल्यान उदकान उडी मारली मात ताचो आत्महत्येचो डाव फसलो आनी तो पेंवोन न्हंयच्या काठा कडेन आयलो पुलावयल्यान उडी मारिल्ल्यान ताच्या फाटीक जखम जाल्या
आयतारच्यान बारीक बारीक शिडशिडपी पावसान आयज बेरेस्तारा सांजे 4च्या सुमाराक दमदार हाजेरी लायली. ह्या पावसा खातीर सांखळेच्या चडशा वाठारांनी उदक भरिल्ले, तर हावसिंग बोर्ड वाठारांत श्री महालक्ष्मी देवळा कुशीक आशिल्ले आंब्याचें झाड हुमटून रस्त्यार पडिल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडखून पडली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळाचेर येवन झाड कुशीक काडलें आनी येरादारी सुरळीत केली. लिडींग फायर कुचिनी फायर हांगा आमकां हावसिंग बोर्डाक महालक्ष्मी टेम्पला कडेन एक कॉल येयलो की रस्त्याचेर एक आंबो पडला. सो आमी इमिजिएटली हांगा येयले आनी तो कट केलो आनी रोड क्लियर केलो. कितें कोणाक लागला बीन तशें तशें कांयच जावंक डॅमेज बीन तशें कांयच ना. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.